वाठारांतल्या मायना वाड्याच्या रहिवाशांनी विजेच्यो सरयो आणि खांब्या लागसर धोक्याच्या स्थितीन आशिल्ल्या काजूची आणि आंब्याच्या झाडांच्या सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को उक्तायला। फाटल्या 6 म्हयन्यांत ह्या वाठारांत दोनूय वाटांनी केल्ल्या दोंगराच्या कापणेक लागून झाडांच्या मुळांक लुकसाण जाला आणि ते अस्थिर जाल्यात आणि उटंगराचो पावस आणि नेट्याच्या वाऱ्याक लागून ते कोसळपाची भिरांत आसा असो थळाव्यांचो आरोप आसा। काजूचे झाड वयर आशिल्ल्या विजेच्या तारांच्या लागीं आसा जाल्यार आंब्याचे झाड विजेच्या खांब्या लागीं उबें आसा। ह्या वाठारांतल्यान दर दिसा चलपी शाळेंत वचपी भुरग्यां सयत सुमार 20 घरां ह्या मार्गाचो वापर करतात अशेंय रहिवाशांचें म्हणणें आसा। झाड पडल्यार दुखापत जावं शकता, वीज पुरवण खंडीत जावं शकता वा गंभीर अपघात जावं शकता अशी भिरांत तांकां आसा। थळाव्याच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या प्रश्नाचेर उजवाड घालपी थाराव पयलींच ग्रामपंचायतीक सादर केला, पूण आजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना। पावसाळो खर जावच्या पयलीं अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग थळाची तपासणी करून संभाव्य धोको पयस करचो अशी मागणी रहिवाशांनी केल्या। हांव अरविंद पयाजी, कोरगांव ग्रामपंचायत वॉर्ड नंबर 2 आमी मायणान आयज कॅथलीक वाड्याचेर आसा। सो हांगा येयला हांव जेन्ना हेचें रेजोल्युशन हांवें दिलें ह्या आंब्याचें आनी ह्या काजीचें 1.5 म्हयनो जालो। हांवें रेजोल्युशन पंचायतीन दिलें की तो डेंजरस आहा, दोशी वाटेन पोकल्ला। केन्ना पोकल्ला तें खंयचे तरी कोण येयल्ले कितें तें आमकां नाका, फाल्यां सकाळीं असो इन्सिडंट जावंक नाका। मिस आसता आयतारच्या आयतारा, सगळीं बायलां ती आमचे क्रिस्तांव भाव, आमची क्रिस्तांव भयणी सगळे माय पाय मिसाक वयतात। सकाळीं तो इतको डेंजर आमो जाल्लो आहा की केन्नाय घात घेवंक शकता। हांवें रेजोल्युशन दिल्लें तेन्ना म्हाका पंचायतीन सांगलें कितें की बाबा आमी रेजोल्युशन तुजें पास केलां, पूण तुमकां मातशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन वयचें पडटलें। म्हाका एक सांगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वचपाक पंचायतीची म्हाका कित्याक गरज आसली? तर हांव एक फोन मारलो जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येवनूय तें काम करूंक वयतले आहले। आमकां जाय कायद्यान वचपाक, म्हाका पंचायत पयली जाय, थ्रू पंचायतीनसून तें जावंक जाय। हें आमचें, म्हाका तें तुमी हें जावं नाका। जर हें तुमी खात्रीना जाल्यार फुडें हेचो परिणाम वायट जातलो। आनी जर कितें जालें फाल्यां स्कुलाची भुरगीं वयतात, बस हांगा येना, स्कुलाची बस वयर त्या भुरग्यांक बाबड्यांक माय पाय तेंचो चलत वचून हांगासून थंय पायता, हांगासर बस परतुकूच मेळना। सो फाल्यां ती भुरगीं हांगासून चलोवन वयतात, जर इन्सिडंट कितें जालो जाल्यार तेका जबाबदार आमी ना, तेका जबाबदार पंचायत आसतली। आतां हांव सांगता, आमी खूब आंब्याचे जाले, आतां हे काजी कडेन येवया आमी। फक्त येता आतां हे काजीक पळया, ही काज मोरोंक पावल्या आणि लायटीचो पोल पळया, त्या आंब्या पोंदाक आणि हे काजी पोंदाक लायटीचो पोल आसा। पावसान उपकार केले म्हणून ते आजून उरल्यात ही दोनूय झाडां। फाटे पळया, हे पळय, हे सगळे तेका रोट्यान पोकल्लेली आहा पोंदाक, कांयच ना। म्हाका दिसता आजून पावसान उपकार केले म्हणून ही काज तशी उरल्या, ना जाल्यार तिका मातशी जर वयरसून जमीन भिजत झाडां भिजत जाल्यार ती कोसळटली आणि हो लायटीचो पोल। आणि हे वायरी पळया, जिथे जागते वायरी आहा तो खांबो आहा, पोल आहा। फाल्यां भुरग्यांक जर कितें इन्सिडंट जालो हांगा, खंयच्याय जाणट्यांक बायलांक जावं आमच्या, जाल्यार आमी कशे दोगी रावचे ना। ती कडेन मागता एक्शन कितें ती तुमी घेवची, ती तुमी कोणाक मागीर ते डिपार्टमेंटाक सांगना जाल्यार आनीक कोणाक सांगा। आमी तुमकां सांगून सांगून थकले, आमचे पाश्यात सोंपले। इतले म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।